बोमुगाच्या भावनांनी बहिणीनो, आज ब्रेस्तर बाळूक जेजू दीस आमी परत्यान ह्या टीव्ही मुखार बसल्या देवातावण शिकवण देवाता उजवाड आमच्या जिणेक आनी प्रत्येक जावन आयच्या दिसाक मेळच्या खातीर तुमकां समेस्तांक घरा आसल्यांक वाटेर आसल्यांक आंगडी बसून ही टीव्ही पळयतल्यांक कामा कडेन आसून पळयतल्यांक घरा एक सुरे बसून खटल्यार पडून आसतना ही टीव्ही पळोवन ह्या मागण्यांत भाग घेतल्या म्हज्या भावांक आनी भयणीक पिडेस्तांक आनी समेस्तांक तुमकां ह्या मागण्याच्या देव शब्दाच्या ह्या कार्याक हांव आपोवणें दितां. एकडी बरो जेजू आमकां आमची मोनां आमची काळजां ताचे उतार आयकूंक आनी समजूंक कृपा दी म्हणून मागया. आज आमी आयच्या दिसाचो वांजेल हे नियाळ करूंक आमी घेतला. 13वो अवसर 31वीची वोळ आनी मुखार सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या दिसांनी थोड्या फारिसेवांनी जेजू सरशी येवन म्हळें, तूं हांगाचो भायर सरून वच,
कित्याक हेरोद तुका दिवशी मारूंक सोदता. जेजून तांकां जबाब दिली, वसा आनी त्या कोल्याक अशें सांगा, पळय आज आनी फाल्यां हांव देंवसार सोडयतां आनी पिडा शिडा गूण करतां, पूण तिसऱ्या दिसा हांव म्हजो शेवट जोडटलो. तरी पूण आज फाल्यां आनी परवां म्हज्या वाटेन हांवें सलात रावपाक जाय, कित्याक एक प्रवाद्यान जेरुसलेमा भायर मरूंक जायना. ये जेरुसलेमा जेरुसलेमा, प्रवाद्यांक तूं दिवशी मारताय आनी देवान धाडलेल्या दुतांक फातरायताय. एक कोंबी आपल्या पिलांक पाखाट्या भितर एकठांय करता तशें तुज्या भुरग्यापणांक एकठांय करूंक कितलेशे फावटी हांव आशेलो, पूण तुवें म्हाका सोडलें नाय. पळय तुजें देवाळ, देवानच तें सांडलां. हांव तुमकां सांगतां, सर्वेस्पराचें नांव येता तो सदैव म्हणून तुमी म्हणसर ह्या फुडां तुमी म्हाका पळोवचें नात. देवाचें उतार हें. जेजू तेई मोगाच्या भावनेनी भयणीनो, आज आमकां वांजेलिस्त सान लूक आनी एक गडीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. ह्या गडितांत जेजू सादारणचे बरी मोवाळ उतरांनी उलोवंक सो दिसना. बगार आपणाच्या जिणेंत येवचे ते निमाणे गडये विशांत आपणाच्या दोळ्या मुखार ती गडितां दवरून त्या गडितांक तो तयार केल्ल्या बरी तो कडक उतरां उलयता. मोगाचें न्हू, आज आमच्या वाचपांनी फारिझेवा विशयान उल्लेख केला, हेरोद राया विशयान उल्लेख केला. तांचे विशयान इल्ली समजणी घेवया. जेजू संवसार नासल्या वेळार पालेस्तिनांत सादुसेव म्हणून एकलो पंगड, म्हणजे ते म्हणटाले फकत देवळांत मात्र देवाक मान करियेत, सॅक्रिफीस दिवन मात्र मान करियेत आनी त्या देखून देवळांत रिवाजी आनी रिती करून मात्र देवाक मान आमी मानतात तसलें जाता म्हणून तांचो वाद जावन आसा. पूण फारिझी म्हळ्यार पर्शांतावन आयिल्ले, म्हणजे बंदडेतावन फाटीं आयिल्ले. तांकां देवान इस्रायल लोकांक बंदडेक धाडले, बॅबिलोनियाक म्हणून ते आतां पर्शियाक. थंय ताणें 12 वर्सां बंदडेन करशिल्ली आनी सायरस नांवाच्या चक्रवर्तीच्या काळार तांकां फाटीं येवन एक हालटाचें देवाळ तांणी बांदचें बरी तांणी देवान येवजिलें आनी ताणें एक ल्हानशें देवाळ तांणी जेरुसलेमांत बांदलें आनी थंय जावन तांचे राज म्हणजे एका वाटेन देवाळांत ह्या साधुसेवांचें राज, देवाळा भायर फारिझेवांचें राज जावन आसलें. फारिझेव शिकपी जावन आसले. तांचो वाद जावन आसलो की पवित्र पुस्तक फकत लितुर्जी ह्या रिती आनी नियमान मात्र न्ही, बगार मागण्या वरवीं नियाळा वरवीं आमकां देवाक आमी मानता तसलें जाता. त्या देखून तांणी देवळाच्या भायर सिनेगॉग आसा केले. थंय ते हर एक हाडले न्ही ल्हान ल्हान मागण्याची सालां
पूण सिनगॉग म्हणून ताका आपयतात. त्या जाग्यांनी सुद्दां फरिसे आसताले, शिकपी आसताले, स्क्रायब्स म्हणून, आनी ते सांगाता मेळून ह्या बायबलाच्या उतरां विशीं नियाळ करताले, ह्या उल्लेख दिताले, ह्या शर्मावन दिताले. आनी त्या उतरांचो अर्थ कितें म्हणून सांकेतीक तरान ते विवरून सांगताले लोकांक. आनी तांची ती रिवाज जावन आसली. थोडे आणखी त्या काळार मोगाचे रोमाचो सम्राट पालेस्तिनांत आशिल्लो, तांचो अदीक सर्वाधिकारी जाचो रेप्रेझेंटेटिव्ह जावन पोन्सियस पिलात गव्हर्नर म्हणल्या बरी तो आशिल्लो. आनी तशें पालेस्तिनांत तो आसता आसतना हेरोद रायाक व्हड कसलोच पदवी नासलेली. फकत नांवात की तो इस्रायलाचो राय म्हणून तांकां रोमाकारांनी तांकां पदवी दिली. रोमाकाराच्या हाताखाल एका राया बरी चलताले शिवाय आपणेच तकी व्हडली पदवी कसलीच नासली. एका हेरोदाचो भाव सामारियांत आशिल्लो, आनी एकलो ताचो भाव अबिलेनांत आशिल्लो. तशें ते एक चवजण भाव हेरोद एकामेका कुबोकल म्हणल्या बरी थंय ल्हानशी राजवटकी चलयताले. पूण तांचेच जुवारी कसलें चलोवंक जायना, कित्याक रोमा चक्रवर्तीच्या गव्हर्नराच्या ताब्याखाल ते आशिल्ले. पूण जेजू जेरुसलेमाक येवन प्रसंग दिता आसतना लोक ताची उतरां आयकत आसतना आनी जेजून आदल्या प्रवादांचे उल्लेख करून कशें आदल्या प्रवादान तुमी चलयले गे, तांणी सांगले उतरांक मान दिनासतना कडेक तांकांच तुमी लगड काडले गी, तशेंच म्हाकाय जावंक आसा म्हणून तो जाण आशिल्लो. आनी तेन्ना धैर्यान म्हणल्या बरी तांकां भियेनासतना तो कडक उतरांनी ताणें गांव सोडून वचा जाय, ताणें जीव राखा जाय जाल्यार जेरुसलेम सोडून दुसऱ्या गांवाक वचा जाय म्हूण सांगून दिल्ल्याक तो म्हणा लागलो वसा. त्या कोल्याक सांगा म्हणजे ताका बोळना मुखल्यांक कोलो सोडा शिवाच्या फाटल्यान बाकी उरलें कितें मेळ्ळें कितें खावंक वता शिवाय आपणें जावन धरण शिकारी मान सडावत केल्लें ना. कोलो हेरांची वस्तू कितें मेळटा की तें घेवंक प्रयत्न करता. तशें वागान गावन बाकी उरलें, शिवान गावन बाकी उरलें, तो येवन खाता. त्या देखून त्याच अर्थार जेजू सांगता वचून त्या कोल्याक सांगा, कित्याक तो रोमाकारांनी चक्रवर्तीन बाकी उरून सोडून मात तो खावन जी येता. थंच जाल्यार मनशाक आपणाकच मान ना आनी मर्याद ना. तसल्यार म्हाका कसलें बे उठोवचें, म्हाका मारता म्हणून ताणें कशें सांगचें, कांय मेळना म्हाका ताचे विरोध ताका नीट सांगूंक. ते जेजू मागीर हेरोदी मुखार ताका उबो केल्ल्या वेळारूच तो मावूनपणी ताका कसलीच जावप दिनासतना ताका तुमचेर अधिकार ना म्हणून तो नीट सांगता. मोगाच्या भाव आनी भयणी, एका प्रवादीचें काम समाजींत समाजाच्या अन्याया विशीं, कर्तुवा विशीं, अनिती विशीं, पाड जिणे विशीं समाजीक शिकोवन दिवचें जावन आसा. देवान मनशाक म्हळ्यार तोळ ही कुमोक देव दिवनूच आसा. हेब्रेवकारांच्या बारांक बरयल्ल्या पत्रांत पयल्या अवसरांत पयलीं उतरां ही जावन आसात. आदी काळांतावन देवान मनशाच्या सोडवणे खातीर प्रवाद्यांक धाडले, पूण आज ताणें आपणाच्याच पुता वरवीं ताणें आमची भेट केली म्हणून ते वाचप सांगता. तर येदुणसर प्रवादी येवन आशिल्ले आनी हर एका प्रवादीक स्थान मान मेळिल्लो मेल्या उपरांत मात्र
मेल्ल्या जीव आसतना फातरान मारले आनी मेल्या उपरांत फातरांनी ताका व्हडलो एक मान करूंक एक ताची एक स्टॅच्यू घे, एक स्तंभ घे, एक कुंदो घे, ताच्या नांवी बांदून दवरलो. हर एका बऱ्या मनशाची गत तीच जावन आसा. आमच्या भारतांत गांधीची गत तीच जाली. बऱ्या मनशाक जिवंक अवकाश मेळना. कोण पळय सूख सुद्दां काडटा, हेरांची अनीत सुद्दां काडटा, ताका नगड काडूंक समाज पळयता. कित्याक ताचे वरवीं तांचे वायट कामां भायर पडटात आनी तांचें जीवन कश्ट जाता. देखून तें जावच्या पयलें अनितीचो मनीस नितीच्या मनशाक संवसारांत काण्ण व्हरूंक पळयता. कित्याक तो आसतना दोळ्या मुखार आपणाक आपणे करची कर्तृत्वां ती सामान न्हय म्हणून बोट दाखोवन सांगल्या बरी ताका भोगता. देखून तो म्हणजे दोळ्या मुखारच नाका म्हाका, कशें जाल्यार ताका दांड सोडया म्हणून ताका भोगता. जेजूक जाणा आसलो आपणाक हे दीस बेगीनच येतले. कित्याक कशें आदल्या प्रवादीक तांणी केलांगी तीच गत जेजूकी मेळटली म्हणून जेजू जाणा आसलो. देखून म्हाका न्हू आपणाचेंच कश्ट मरण दोळ्या मुखार दवरता आसतना जाल्यारय जेजू धैर्यान देवान दिल्लें तें काम संवसाराच्या सुरवणे खातीर तो करूंक तयार जालो. म्हजो जीव कोणूच काडिना, प्रकार हांवूच तो दिता. हांव जावन आसा बरो गवळी. म्हज्या शेळ्यांक बसून हांव म्हजो जीव दिवंक हांव तयार आसा. म्हज्या शेळ्यांक बसून हांव जीव दिवंक तयार आसा. कसो गवळी शेळ्यांक जीव दिता, हो एक गवळी मात्र. गवळी राखतात पूण हो गवळी शेळ्यांक बसून आपलो जीव दिता. आनी कडेक सांजो हांव सांगचे प्रमाणे कुर्सार तो मरता आसतना तो म्हणटा सर्व संपदलें, म्हजें काम हांवें संपूर्ण हांवें मूख दिलें म्हणून आपणेच हेरांचे वरवीं न्हय बगार हांवेंच निर्धार घेतलो आनी हांव ह्या कश्टाक धैर्यान मुखार सरलो. मोगाच्या भावांनी भयणी आमकां ह्या उतरांनी मेळटा जेजूचो मनोभाव हर एका क्रिस्तांवान आपणाच्या जिणेद्वारे धैर्यान समाजीन जिये जाय. समाजीत हांव कितें थोड्या वेळाक आस्त बदीक मान आनी होगलाप मेळटा म्हणून आमचे कोशें भाड्याक दिवचे न्हय. बगार थंय संवसाराचो मान आनी होगलाप आनी आस्त आनी बदीक बगलेक दवरून आंतरीक ग्रेस्काय खातीर, आमच्या आत्म्याच्या ग्रेस्काय खातीर, आमच्या भावार्थाच्या ग्रेस्काय खातीर आमी जिवंक फावो. तेन्ना मात्र आमकां समाजीत स्थान मान ना जावंक पुरो, पूण आमचे वरवीं ती समाज बरी जातली. आज न्हय फाल्यां त्या समाजींत आमचे वरवीं साबारांक बरी गिन्यान, बरो उजवाड आनी बरी वाट तांकां लाभतली आनी त्या वरवीं ती समाज घट जातली. खंयसर नैतीक जिणी नांगी ती समाज थोड्याच वेळान कोसळून पडटा. Where the society is not built on values, it tumbles down and is lost. फकत थोडो वेळ मात्र समाज सुमूर्तेच्या मोलांनी आनी तत्वांनी बांदून हाडल्या. खंयसर ती समाज ही अंतस्करणाची मोलां आनी नैतीक मोलां विबाडटागी ती समाज आपणाक तूल पायता. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी जेजू संगी म्हाका आनी तुका प्रवादी जावंक आपयला. समाजींत आमी आसचे कडेन नीत कितें आनीक प्रामाणीकपण कितें, अन्याय कितें आनी अनीत कितें म्हणून आमी आमच्या कोशेरदान जाणा आसां. फोट कितें आनी सत कितें आमी आमच्या कोशेरदान जाणा आसां. कोणें सांगचें गरज ना.
त्या देखून त्या प्रमाणे आमच्या जिणेंत जियोंक आनी त्या जिणेक त्या मोलांक साक्ष दिवंक धैर्यान समाजींत रावंक भियेन आसतना आमी जियेता तर आमच्या वैरेनी आमची संवसारांतली कूड नाश करीत आमचे आवक तोड्या वर्सां उणें करीत आमकां होगला बेनी मान म्हणल्यार आमचे हांव कितें म्हणसर आसतलें म्हणून आमकां सांगूंक जायना देखून हांव लामोवचे खातीर आमचे अंधस्कर बड्याक दिवचें आनी विकचें आमकां बऱ्याक पडना ते देखून समाजींत म्हाका आनी तुका एक काम आसा आमच्या भोंवती मोगान आनी बायपासान सता खातीर निती खातीर प्रामाणीकपणी जियोंक आमी एकामेकाक आदार दिवया एकामेकाक कुंभ करया आनीक सांगूंक आसचें तें सत कसलोच बेन आसतना हेरां मुखार सांगूंक आमी तयार जावया कश्ट आसात वय जिजूक आसलें आमकांय आसतलें त्याच वटेन आमी वेतले हांव पूण जेजू संगी आमी जियेतले हांव जेजू संगी आमी जैत जातले हांव म्हणलो तो भावार्थ आमकां आसतलो जेजू म्हणा लागलो ही जेरुसलेमा प्रभाते तुवें दिवशी मारताय देवान धाडिल्ल्या दुतांक पत्रायताय वय जिसून एका कोंबयेक आराव कोंबी कशें पिलांक आरावन तांकां राखोंक पळयता तशें जेजून आपणाचो माया मोग दाखयलो तितलो मोग जाल्यार आटा पोवंक इस्रायल परचेक जालें ना इस्रायल परचेक सोडू आपणाच्या सांग जुदासाक आनीक पेद्रू समेत जालें ना तांणी ताका विकृत केलो पेद्रू पाटी आयलो आपणाची सूख मागून पूण जुदासाक ती नाली साय बोगली कितली की फाटी येवंक ताका दैर मेळ्ळें ना आनी कडेक ताणें आपणाचो जीव घात करून तो नाश केलो कित्याक तितलें ताका बोगलें की हांवें केल्ली ही सूख म्हणून तर मोगाच्या भाव आनी भयणी जेजू संगी आमी रावचें ना गी आमच्या ह्या समाजींत बरें आसलें वायट जाता आसतना खोटें आसलें बरें जाता आसतना आनीक अनिती आनी नीत म्हूण सांगता आसतना प्रामाणीक म्हूण आसल्या कडेन अन्याय आमच्या मदें रास करता आसतना ह्या समाजीक म्हजी आनी तुजी गरज आसा आमी आमच्या जिणेंत आनी आमच्या उतरांनी आनी आमच्या करण्यांनी जेजूच्या येवन शिकयल्ल्या शिकोवणेक पाळो दिवन त्या उतरां प्रकार जेजूक आमचे द्वारी ह्या समाजींत आपणाचें काम करूंक आमी अवकाश दिवया तेन्ना खंडीत जावन जेजू संगी आमी जियेतले हांव खंडीत जावन जेजू थंय आमी संतोश पावतले हांव आनी जेजू थंय आमी सैत येवून जातले हांव जेजूस आमचे संगी आसूं दी आमची आमकां हो दीस आनी आमच्या संवसारांत आसचे ते दीस देवान नमी हाडले ते आमी संतोश भरीत धैर्यान क्रिस्तांव भावार्थाक खालती मान घालून तो भावार्थ आमच्या जिणेंत उखलून धरून आमी जियोंक प्रयत्न करया देवान आमकां दिल्या एका वय तिचे बरी संवसार जेजूक दिवंक गावाय उत्तीम रचना देवाची कुणा पवित्र सभेची नितळ निर्मळ कुरपेवोन स्त्री परचेक दया मागतेली आमकां मोगान वेंगतेली मेळची ना शारोतीन दुसरी Mighty has made so good.